सद्या गोंयान जो उबर ॲप आसा तो इल्लिगली ऑपरेट करता म्हणून कितल्योश्यो केसी ह्यो लोकां मुखार येयल्यात। आनी हेच पळोवपा खातीर जेन्ना आमी जो उबर ॲप आसा तो डावनलोड केलो आनी तेजेर आमी एक डेस्टिनेशन मारलें की सांतिनेज टू मोपा एअरपोर्ट, जाल्यार तांच्यांनी आमकां ते डेस्टिनेशन दाखयलें। वयल्यान ताजो फेअर प्रायस आशिल्लो तो 2058 रुपया होय दाखयलो, पूण जेन्ना आमी लोकल टॅक्सी जे ऑपरेटर आसा तांचे कडेन म्हायती काडली तेन्ना आमकां अशें कळटा की सांतिनेजच्यान जर तुमी मोपा एअरपोर्ट वचत जाल्यार 1600 ते 1800 रुपया इतलोच फेअर प्रायस जाता। ओके, सो आमी उबर ॲप डावनलोड केला, सो जस्ट चॅक करुया। सद्या आमचें लोकेशन आमी पणजे सांतिनेज घालुया। ओके, आनी डायरेक्टली आमकां मेळटा की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सिलेक्ट करुया आमी आनी लेट्स चॅक डेट आमी फाल्यांची घालुया 10 ऑगस्ट। टायम रँडम जस्ट चॅक करुया। ओके, सो आमी हांगासर पळोवपाक शकता की आमकां हांगासर इवन फेअर प्रायस येयला कितलो लागतलो तो। सो 2058 रुपये आमकां सांतिनेजच्यान मोपा एअरपोर्ट वचपाक हांगासर जे उबर ॲप आसा तेजेर दाखयता। जेन्ना आमी जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तांचे कडेन विचारता जाल्यार ते म्हणटा की ऑफिशियली तेंचे कडेन कांयच ना, ते इन्व्हेस्टिगेट करतले आनी जर अशा तरेन हे ॲप इल्लिगली ऑपरेट जाता जाल्यार तेजेर एक्शनूय जातली। When somebody operates illegally, anybody can operate illegally. We will stop that. सरकार तेंचेर केस फायल करची ना? Yes, करतले, definitely करतले. We will take strictest action against them. पूण सरकारान हेजी दखल घेवपाची गरज आसा आनी अशा तरेन इल्लिगली अशी ॲपां गोंयान ऑपरेट जावपाक शकना हाजो एक लोकांक जे गोंया भायल्यान जे अशा तरेचे ॲप जे आसा इल्लिगली ऑपरेट करता तांकां एक एग्जाम्पल सेट करपाची गरज आसा की अशा तरेची इल्लिगल ॲप गोंयान ऑपरेट जावपाक शकना आनी जे लोकल टॅक्सी ऑपरेटर्स आसा तेंचेर अशा तरेचो हो जो अन्याय आसा तोय जावपाक शकना।